नमस्कार मित्रांनो, परत एकदा तुमकां येवकार गोंयकारपण ह्या चॅनलाचेर हांव सूरज नांद्रेकर जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळींत. आज आमचे गेस्ट आहा बाब परशुराम शेटये, जे जावन आहा VHPचे गोंयान सेवा आयामाचो दक्षिण गोवा संयोजक. तर ॲक्च्युली आज आमी जाणा की गोंयान गणपतीचो सण मोठ्या दबाज्यान मनयल्लो वता. आनी हालीं फाटल्या विकान आमी पळयला की परशुराम बाबान एक कागाळ दिल्ली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन की आमचो जो गणेश आसा, गणेशाची मुर्ती जी आहा ती सारक्या तरेन प्रेजेंट केली वचना पंडालान, किंवा थंय खुबश्यो अश्यो गजाली जातात जे देवा कडेन फकाणां केल्ली कशी दिसता. ताज्या खातीर आमी म्हटलें की तांकां आमच्या स्टुडियोन आफोवया आनी तांची नेमकी कागाळ कितें आनी ते कितें म्हणूंक सोदता आनी वॉट एक्झॅक्टली हॅज बीन हॅपनिंग इन गोवा. सो परशुराम बाब, आमच्या व्ह्युअरांक तूं थोडक्यान सांगशी एक्चुली वॉट एक्झॅक्टली इज युअर कंप्लेंट. डेप्युटी कलेक्टराक कित्याक मेळपाक गेले तुमी आनी कितें जालें? आमी आयकलात त्यो, पूण खुबश्या लोकांक खबर ना अजून. पळय जाल्लें कितें आहा, आतां गणपतीचे चतुर्थी जेन्ना आमी सेलिब्रेट करता, बरी गजाल, सगळ्याक करची आनीक वाडची पंडालां. पूण हालीं तेंपार कितें जालां, आतां जर एक मुवी येयली जाल्यार त्या मुवीच्यान इन्स्पायर जावन तो कॅरेक्टर गणपतीन दाखोवपाची ट्राय करतात. आतां गणपती जेन्ना आमी म्हणटा तेका जो आकार आसा, हो आकार आमच्या स्क्रिप्चर्स जे आसा, धर्मशास्त्र आसा ना वेद आसा, हातून बरयल्ले हिसबानूच आकार आसपाक जाय. आतां ह्या वर्सा जर कोण ह्या वर्सा इंडिया जर वर्ल्ड कप जिखली जाल्यार गणपतीक बॅट आनी बॉल घेवन दाखयतात. नाजाल्यार ह्या वर्सा आनी खंयची जो एक मेडिकल इक्विपमेंट्सान आसा तो सिरिंजांचो गणपती करता. मागीर हें एक्चुली कितें जाल्लें आहा, दीस इज डिफॉर्मेशन. हें रॉंग, हें कृत्य चुकीचें आनी अशें जावंक जायना. ते मेन तुमी म्हणटा ते हांवें आयकल्लें, तुमी फुटबॉलाचे उलयले. करेक्ट. आतां जाता बॉडी बिल्डर. हय, आतां तुजो जर एक जीम आसा जाल्यार तूं गणपतीचो फोटो घालता विशीस धाडपाक. विशीस धाडच्यो न्ही म्हणना, पूण तातूंत गणपतीक बॉडी बिल्डर म्हूण दाखयता. आतां तुजी जर बायकाचो शोरूम आसा, तूं गणपतीक बायकाचेर बसोवन दाखयता. तुजो जर स्पोर्ट्स शॉप आसा, तूं गणपतीक फुटबॉल खेळटाना, क्रिकेट खेळटाना दाखयता. हांवें वर्स्ट टू वर्स्ट एक अशी एडवर्टिजमेंट गेल्या वर्सा पळयल्या की शिलाजिताची कोणाची एक एजन्सी आसा आनी तो तातूंत दाखयता की गणपती आफ्टर कन्ज्युमींग इज रनिंग फास्टर आनी ताज्या फाटल्यान हुनीर धांवता. सो हें कितें? हें सेलिब्रेशन, हे विशीस, हें कितें धाडटा तुमी? दीस इज प्रॉपर. म्हणल्यार म्हाजे भावना ज्यो आसा, धार्मीक भावना आसा, ह्यो दुखयता तूं, आनी हाज्या अगेन्स्ट हर एकल्यान उलोवपाक जाय. सो बेजिकली तुमी म्हणूंक सोदता की दीस इज फकाणां केल्या कशी गणपतीची. आनी हे आय एग्री टू यू इन सम एक्सटेंट. पण कितें जाता, गणपती इज अ गॉड जाका प्रत्येक भुरगो आपलो फ्रेंड कसो मानता, आपलो सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट तो सेंटिमेंट्स हर्ट जाला म्हणटा. पूण ताज्या पयलीं तुमी कितें कंप्लेंट बीन केल्ली? आमी अजून मेरेन कंप्लेंट्स करूंक नासल्यो, पूण आमी आतां डिसायड केल्लें आसा की जो कोण अशा भशेन करतलो आमी ताजेर रितसर कागाळ करतले. पूण तुमी गोंयच्या कमिटींचे जे विश्व हिंदू परिशद गोंयांत जी चलता ताणी, किंवा हिंदू जनजागृती आनी कमिटीं कडेन कितें हें केल्लो? आमी आमचे जे कोण वरिश्ठ आसा तांचे कडेन सगळें डिस्कस केल्लें आसा की तुमी जी ऑर्गनायजेशन्सांची नांवां घेतलीं, ही नांवां सोडून आनिकूय जी ऑर्गनायजेशन्स आसा जे हिंदू खातीर वावुरतात, जे हे सण सारके साजरे जावचे म्हूण वावुरतात, तांचे कडेन आमी हाज्या बद्दल सगळें डिस्कशन केल्लें आसा. आनी तेन्ना एक मताचेर येवन आमी हाज्या बद्दल ही डेप्युटी कलेक्टराक जावं नाजाल्यार आमदारां कडेन जे पंडाल कमिटीज आहा तांचे कडेन उलयला, तांकां डेप्युटी कलेक्टरान आफोवन सगळ्यांक रितसर सारके इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. VHP एक्चुअली ना पळय कितें जाता, आमी हर एक पंडाल एवरी इयर नवीन पंडाल येता आनी नवीन पंडाल दुसऱ्या वर्सा बनूय पडटात. आतां जाल्लें कितें आसा, पयलीं जो सार्वजनीक गणेशोत्सव एक बाजारान एक आसतालो, पुलीस स्टेशनार एक आसतालो, अशें जे 5-6 आसलेले तशें ना. आयच्या दिसाक हर एकट्याक आपल्या उत्साहान करचो दिसता. बारीक कमिटीज खूब फॉर्म जाल्ल्यो आसा आनी खूब कडेन पंडालां जाल्लीं आसा. सो एवरी पंडाल, लास्ट इयर नाशिल्ले पंडाल ह्या वर्सा येयल्ले आसा. सो एवरी पंडालाक विजीट करून तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवप आमच्या हाता भायर आसा.
सो आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगून तांच्यांनी सगळ्यांक आफोवन प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन शेटे बाब म्हाजें क्वेश्चन कितें की सी गणपती म्हणजे सद्या आतां तितलो सण तितलो सेलेब्रेशन तितलो उरलो ना. कॉम्पिटिशनां जातात, माटोळेची कॉम्पिटिशन जाता, डेकोरेशनाची कॉम्पिटिशन जाता. सो एवरी वन वॉन्ट्स टू बी युनीक. म्हणजे तो आपले कितें तरी डिफरंट करूंक सोदता. आनी इन दीस ते मे बी समटायम्स ते क्रॉस द लिमीट. ते हांव अग्री करता तुजे कडेन. पूण हे एक्चुली एक बेनिफीट ऑफ डावट असो दिवचो न्हू तांकां. ना पळय, बेनिफीट ऑफ डावट कोणाक दिवपाक जाता. माटोळी जर तुवें केल्या, माटोळेन जर तूं फ्रुट्स खरी लावच्या जाग्यार कोण एवरी इयर तीच वापरता, थंय बेनिफीट ऑफ डावट वता. आतां जेन्ना चतुर्थी कोणाची साजरी केली वता, ती गणपतीची. आतां गणपती कसो आसचो हें तूं खंयच्यान आदार घेतलो हाचो. सो बेसिकली यू मीन टू से आतां ते खुबशे बॉम्बे बीन हांवें पळयलां टीव्हीचेर की ऑपरेशन सिंदुराचेर केलां. सो आतां पळय, हाजेर 1950 महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान अशें करच्या अगेन्स्ट बॅन हाडलेलो. देर वॉज अ प्रॉपर बॅन इम्प्लिमेंटेड इन महाराष्ट्रा इन 1950. पूण मागीर कितें जालें, खंय ना खंय दुसरें सरकार येता, कितें जाता, तांकां लोकांक पॅसिफाय करचें पडटा. ताका लागून तो बॅन काडलो किंवा तो नजरअंदाज करतात लोक, दुर्लक्ष करतात ताजे कडेन. पूण ऑपरेशन सिंदूर हो एक टोटली वेगळो विशय. ताजी तूं शोभा सरावंडींग करून थंय गणपतीचे जे तुमी पंडाल कॉम्पिटिशन आसता ताका लागून वेगवेगळे थिम्स आसात, जेतून देवांचे वेगवेगळ्यो मुर्त्यो आसा ज्यो दवरपाक शकता तुमी. ऑपरेशन सिंदूर तुमी वेगळे कडेन करा. सो एक धार्मीक रित्या ताका पद्दत आसपा जाय. परशुराम बाब, म्हाका हे सेंटिमेंट्स हर्ट जाले VHPचे हिंदू ऑर्गनायझेशन्स. आय डोंट वॉन्ट टू नीम मोर. आतां फाटीं हांव सनातन संस्था जे कोणा कडेन उलयतालो ताणें म्हटलेलें की ऑन दीस इशू ओन्ली. पूण म्हाजो एक इशू असो आहा, गोंयान ज्यो POPच्यो जो आयडल्स जाता ताजेर कित्याक तुमी हो विशय घेयना? ऑलरेडी विशय सरकारान हाजेर सेंटिमेंट्स हर्ट जायना गोंय? ऑलरेडी हो विशय सरकारान घेतिल्लो आसा, हाजेर बॅन हाडलेलो आसा. आतां जर कोण बेकायदेशीर रित्या ती मुर्ती तयार करता आनी विकती घेता जाल्यार वॉट एवर लॉफुली कॅन बी डन, सरकार ते स्टेप्स घेयत आसा. म्हाका दिसता काल पयर एका गाडयेंतल्यान सगळ्यो मुर्त्यो काडून सीज केल्ल्यो आसा सरकारान POPच्यो. सो हाजेर ऑलरेडी हाज्या पयलीं लोकांनी हेजेर दखल घेतिल्ली, ताका लागून आयज सरकारान हे मेजर्स घेतिल्ले ऑलरेडी. सरकारान मेजर्स घेतल्या, बॅन केला, तरी सुद्धा POP गव्हर्मेंट इटसेल्फ इज सेइंग डिस्पायट बॅन देर आर करेक्ट. आतां कोण बेकायदेशीर कितें काम करतलो ताका सरकारान आळेबंदा हाडपा जाय न्ही. ताका आमी कशें हें वचून करपाक शकता? फाल्यां आमी जर गेले खंय कितें आडयलें जाल्यार तें बेकायदेशीर जालें न्ही. आनीक एक परशुराम बाब, एक इशू रिलेटेड असो म्हाका तुका दिसता. पयरची एक गजाल सांगता. आमी गणपती हाडूंक गेले, म्हजो चलो तो, आमी गणपती हाडूंक गेलो. एकटो कोण गणपती त्याच हितूनसून घेवन गेलो, चित्रशाळेंसून. वतना ताजे गाडयेनसून गणपती हात मोडलो काय कितें जालो. तो कित्या कारणा खातीर? रस्त्यार पोठवला म्हणून. खरी गजाल, हांव ही गजाल करिना. तो येयलो, घो आनी बायल तेंच्या दोळ्यान सारकी दुकां कशी आसली. कारण वतना आमकां ते एक धार्मीक भावना हे जाता की बाबा मोडलो. ते जाणा फोंडकूल येयलो आनी मोडलो. आनी तो ताका दुसरो गणपती मेळना आलो. थंय दुसरो गणपती मेळना आलो कित्याक सगळे बूक केल्ले आसता. तर ह्या पोटहोलाच्या अगेन्स्ट बीन कांय मोहीम कित्याक करिनात तुमी? पळय, थोड्यो ज्यो गजाली आसा न्ही त्यो आमच्या हातान आसा, जंय आमी ताज्या विरुद्ध आवाज काडपाक शकता. आयज आमी जर पळोवपाक गेल्यार सगळ्याक रस्त्यांची कामां चालू आसा. मे बी हें आमचें सरकार खंय तरी आसा की हे 5 वर्सां नंतर किंवा 2 वर्सां नंतर वी वील हॅव बेटर रोड्स. आतां हांव ताज्या विशयान चड म्हाका नॉलेज ना, जे हांव तुमकां सांगपाक शकता की केन्ना सारकें जातलें ना, कितले बेगीन करचें. पूण म्हाका दिसता आमचें सरकार सक्षम आसा, जाता तितले बेगीन ते पॉटहोल्स ते सारके करतले. आनीक एक रिलेटेड टू हिंदू ओन्ली. आय नो दीस इज नॉट रिलेटेड टू दीस इन्सिडंट, पूण सेम इशू स्ट्रे कॅटलाचेर. आमी गौ माता म्हणटा, पूण जेन्ना पळयता ना स्ट्रे कॅटलान कालचीच गजाल, मालप्यां एकटो चलो मेलो कारण ती स्ट्रे कॅटल थंय बसलेली आसली. आनी सगळे कडेन आमी पळयता कितलेशे एक्सिडंट जाता. आमी जेन्ना गौ माता म्हणटा आमी तांकां, पूण तांच्या खातीर आमी करिना कित्याक काय? आमच्या कॅपेसिटीन जितलें आसा पळय आमी आमच्या सायडीन करीत आसा.
आयच्या दिसाक कितल्योश्योच गोशाळा गोंयान उबारलेल्यो आसा. कितल्योश्यो आमी आतां वास्कोन एक चालू करता. ओके, सो कितल्योश्योच गोशाळा आसा. हळू बट दे आर हळू नॉट इनफ. पूण हाका टायम जाय पडटलो. आतां कितें जाल्लें आसा, लोकांक जेची ती गाय किंवा जेचो तो बैल ताणें मातशी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय की ते जेन्ना ताका फायदो ना त्या गाय पासून किंवा बैला पासून ताणें ताका रस्त्यार सोडची न्ही. ओके, जितले आमच्या कॅपेसिटीन जाता वी आर डुईंग इट, आनी विथ ड्यू कोर्स ऑफ टायम म्हणल्यार हें जाग्यार पडटलें अशें म्हाका दिसता. गोंयांत अशें पळयत जाल्यार हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हे खूब फ्रॉम सिन्स लिबरेशन आनी प्रायर टू दॅट हॅव बीन लिवींग युनायटेड. आनी इवन अजून पासून जरी आख्ख्या आमच्या देशान जर कितें तरी हें आसा जाल्यार गोंयान अजून तरी वातावरण नॉर्मलसो आसा. पूण हालींच्या तेंपार मातशें जे डिफरन्स जाता. वाय डू यू थिंक सो? खुबशीं कारणां आसात ताका. म्हणल्यार इन्फ्लक्स ऑफ मायग्रंट कम्युनिटीज हांगा. जर तूं गोंयकार म्हणीत जाल्यार जे पयलीं आमचे लोक रावताले तेन्ना मेरेन सगळे भावार्थान रावताले. आमचे जे इवन रिलिजियस बिलिफ्स आसा ते शेअर केल्ले वता. पूण कितें आसा, आतां वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यानी लोक आयले, तांचे बिलिफ्स आसा, तांचें कितें आसा हें वेगळें आसा. सो ताका लागूनय एक कारण आसतलें वाडलां म्हूण. आनी म्हाका अशें दिसना की इतलें वाडल्या की भायल्या गांवांनी जशें आसा तशें हांगा ना. पूण आमी फाटीं वास्को एक इन्सिडंट पळयल्लो की आमचे जे मोर्चाचे प्रोसेशनाचेर फातर भितर मारलेले. तर तुमी आमी नासले ते प्रोसेशनाक आनी फातर आमचेर कोणें मारूंकूय ना अशें आमी आयकलां की फातर मारलेले. पूण कितें आसा, कायदेशीर ताचेर कंप्लेंट जाल्ल्यो पूण आसा. हे इन्सिडंट आनी सोशल फॅब्रीक खंय तरी डिस्टर्ब जाता कसो? आमी जर तसो विचार केलो जाल्यार जाता जायत. पूण जितलें हांव सांगपाक शकता, म्हाका तरी दिसना. आयजूय म्हजे कितलेशेच मुस्लीम आनी क्रिश्चन फ्रेंड्स आसा. आमी वांगडा जेवता, खाता, वांगडा रावता. आमच्या मदीं तरी अशें केन्ना कांय जावंक ना. आनी म्हाका अशें दिसना की गोंयान येदो व्हडलो हो इशू आसा म्हूण. हां, थोडे कडेन आसतले, वयर सकयल जातात पळय. एक घरान जेन्ना 4 मनीस आसता न्ही, ते वेगवेगळ्या भशेन बिहेव करता आनी आवाज हो जाता. ना, पूण कारण पयलीं आमच्या गोंयान अशे VHP, बजरंग दल आनी हिंदू जनजागृती तितले एक्टीव नासले किंवा नासलेत अशें आमी म्हणूं शकता. हालींच्या तेंपार जे तेन्ना येयला, मागीर मायग्रेशन चड जालां, भायले लोक येयला. आमी शिवाजीच्या इशूवाचेर जेन्ना पळयलो की चडशे लोक भायले येवन हांगा प्रोटेस्टाक जॉयन जाल्ले. सो दॅट क्रिएट्स अ कायंड ऑफ अ डिस्टर्बन्स इन गोवा, डोंट यू थिंक? म्हाका दिसता की VHP, RSS हे पयलीं पासून सक्रीय आसा. लोकांक काम आयज दिसून येवपाक लागला कित्याक सोशल मिडियाच्या माध्यमा वयल्यान लोक हेंचें काम पळयता ह्या वेगवेगळ्यांचें. आनी म्हाका दिसता हेज्याकून स्ट्रॉंग जर पयलीं पासून आसलेले जाल्यार हे कसलेच प्रॉब्लम खंयच जावचे नाशिल्ले. सोशल फॅब्रीक कसोच डिस्टर्ब जावचो नाशिल्लो. हां, आतां थोडे इश्यूजांक तुमी जशें म्हणलें भायले कोण येवन चड पार्टिसिपेट जाता, म्हाका दिसता सगळ्यांनी जावपाक जाय. आनी डिफरन्सीस सदांच आसतले, पयलीं पासून आसात, आयजूय आसात आनी फुडेंय उरतले. सो डिफरन्सीस हे आसतलेच, तातूंत कोणूच कांयच करपाक शकना. बट वॉट डू यू थिंक गोवाचो वील देर बी अ डिफरन्स इन गोवा, अ चेंज इन गोवा, जे आमी वांगडा रावतात सगळे मेळोन? इतल्या वर्सान जावना. म्हाका तरी दिसना हाज्या फुडें जातलो. कित्याक जे भायल्यान सुद्दां हांगा येयला पळय, तो आमच्या आयडियोलॉजी भितर घोळटा आनी मागीर आमच्याच भशेन जाता. सो सगळ्या हाका टायम जाय पडटा. मे बी मातशें खंय डिफरन्स आयज पळोवपी वेगळे जाल्ल्या, जेंकां दिसता तोय मनीस वेगळो आसा. पयलींचे लोक म्हाका विचारूनशें दिसता तुमकां, कित्याक हालींच्या तेंपार आमी पळयलां बीफ शॉर्टेजाचेर जे ते उलयतात खुबशे जाण. आनी आमी पळयलां की हिंदू संघटना खूब कडेन मोराल पुलिसींग चालू आहा. तांचे ते ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलां आनी इट हॅज बीन शॉर्टेज. मे बी आमी हिंदू, आमी खायना, वी आर नॉट इटींग इट, बट दॅट इज देअर स्टेपल डायट. हाऊ कॅन वी स्टॉप इट? म्हाका दिसता की बीफ कोणेच खावचें न्ही. इट इज नॉट गूड फॉर हेल्थ ऑल्सो. आनी दुसरें, देर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. अशें ना की बीफ शॉर्टेज जाली जाल्यार यू कॅनॉट ईट एनीथींग एल्स. देर आर लॉट ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स. लोकांनी ते घेवचे. आनी बॅन हो इल्लिगल काव स्लॉटराचेर आसा. जेंकां बीफ जाय तांकां अवेलेबिलिटी म्हाका दिसता सरकारान करून दिल्ली आसा. सो आय डोंट थिंक दॅट इज अ मेजर इशू. परशुराम बाब, म्हाका आनीक एक विचारूंशें दिसता तुमकां की तुमी पयर एक ते प्रेस कॉन्फरन्साक म्हटलें की गॅम्बलींग आनी ड्रिंकींग हे पंडालांनी जाता. हे खरेंच जाता काय? आमी पळयल्लें आसा. ताका लागून हो इशू आमी घेतलो. आमी स्टॉपूय केल्लें आसा गेल्या वर्सा. कितें जाता, आतां
जशें आमी उलयता जेन्ना गणपतीचें विसर्जन जाता ताका एक धार्मीक पद्दत आसा विसर्जन करपाची. आमी खंयच्या बीट शोन ना जाल्यार खंयच्या रेव पार्टेक वचना. डीजे सुद्दां हाडलो आनी वाजयलो जाल्यार तेतून धार्मीक जी आमची गितां आसा ते वाचपाक जाय, दिंडी वाचपाक जाय. आनी जेन्ना गणपती व्हरता आमी एक मनांतल्यान भावूक जाल्ले आसता. गणपती म्हणल्यार गेले गांवाला चैन पडेना आम्हाला, फुडच्या वर्षी लवकर या, हें सगळें म्हणत आमी वता. पूण आयच्या हालीं तेंपार थोड्या वर्सांनी हांवें पळयल्लें आसा की लोक कितेंय सॉंगां लायतात, बॉलिवूड सॉंग्स लायता, खंयची इंग्लीश सॉंग्स लायता. हांवें मुन्नी बदनाम हुई हें सॉंग लायता ना झिंगाट लायता. हें तेंच्यांनी टोटली बंद करचें. सरकारान हाच्या अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स घेवपाक जाय आनी हें बंद करपाक जाय. तशेंच पंडाल हाजेर एक विजिलन्स आसपाक जाय. म्हाका दिसता नवीन पंडाल जशे येतात हाजेर एक विजिलन्स आसपाक जाय सरकाराचो. एक कमिटी आसपाक जाय, एक बॉडी आसपाक जाय जंय वचून मॉनिटर करतले की ह्या पंडालांनी खरें कितें चल्लां. सगळे हांव म्हणना सगळें रॉंग आसना, सगळें वायट आसा. आमी पळयता सार्वजनीक गणपती इतल्या उत्साहान लोक मनयता, पूण थोडे कडेन ही वायट कृत्यां चालू आसात. हाजे अगेन्स्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स घेवप गरजेचें आसा. नाजाल्यार हे पंडाल एक क्रायम हब जाता. कोण पत्त्यांनी खेळटा, कोण सोरो पिता आनी हांकां जे लोक पयशे दिता तो मनीस भावार्थान पयशे दिता की गणपतीची सेवा जातली. ते पयशे सुद्दां वायट कामांक वापरान येतात. सो ताका लागून हाजेर स्ट्रिक्ट मेजर्स आर नेसेसरी. तुमी फाटीं म्हटलेलें, तुमी एक वॉर्निंग सुद्दां दिली की इफ दीस इज नॉट हे जर तुमी जाग्यार घालिनात जाल्यार तुमी फुडें कंप्लेनी करतले म्हणून. वॉट इज दॅट एक्झॅक्टली? म्हणल्यार जर अशें आमकां दिसून आयलें की खंयच गणपतीचें विसर्जन करता आसतना लोकांनी वल्गर सॉंग्स लायल्या किंवा खंय जर आमकां आढळून आयलें खंयच्या गणपतीच्या पंडालान कोण पत्त्यांनी खेळटा ना जाल्यार सोरो जाल्यार हाजेर आमी रितसर कागाळ जी आमी करपाक शकता ती करतले. आनी वी वील आस्क द ऑथॉरिटीज टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेन्स्ट द क्रिमिनल. सो थँक्यू परशुराम बाब, तुमी आपलो प्रेशियस टायम काडलो आमकां आमची जी प्रेक्षकांची जी क्वेश्चन कन्फ्युजन आसलो वॉट एक्झॅक्टली VHP म्हणूंक सोदता तो तुमी तो सगळो क्लियर केलो. वी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आनी आशा बाळगिता की आमच्या लोकांक कळ्ळें आसतलें की गणपती पाळटा आसतना काल सुद्दां आमी पळयलां की खुबशे इश्यूज अशे जाल्ले आसा. लोक थोडे भुरगे वी डोंट नो हू एक्झॅक्टली खूब मस्ती केल्या आनी कमिटीनी किंवा जे गणपतीचे ते वाड्या वयले लोक आसता ते लिडर्स आसात ते हाजी नोंद घेवन फुडले खेपी सामकें सगळें स्ट्रीमलायन करतले. थँक्यू वेरी मच. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.